गोंयांतले वन्यजीव अभ्यासक आणि मोग्यां खातीर आतां एक खोशयेची आनी तितलीच दुख्खाची गजाल. खोशयेची गजाल कितें ती पयलीं पळोवया. गोंयच्या न्हंयांनी आतां मेरेन फकत दोन तरेची उदां जांकां पाण माजर म्हणटात ती मेळटाली. एक एशियन स्मॉल क्लाउडेड ऑटर आनी दुसरें स्मूथ कोटेड ऑटर. मात हालींच गोंयांत तिसरें दुर्मीळ जातीचें हूत सापडलें जाका युरेशियन ऑटर अशें म्हणटात. आता दुख्खाची गजाल म्हळ्यार हें जे तिसरें दुर्मीळ हूत सापडलें तें दुर्दैवान रस्ते अपघातांत मरण पावलें. ताचें जालें अशें की एक हूत जखमी अवस्थेंत धारबांदोड्या सांकोट्या रस्त्यार पडलां म्हूण गोंयचे फामाद प्राणीमित्र चरण देसाय हांकां फोन आयलो. उपरांत तांणी ते हुदाक वचून पळयलें जाल्यार जी दोन तरेची हुदां गोंयच्या न्हंयांनी सापडटात ताचे परस हें वेगळें आसा हें तांच्या लक्षांत आयलें. मात तें सामकें गंभीर अवस्थेंत आशिल्लें. तांणी सगळ्यो आवश्यक फॉर्मालिटी करून ते जखमी हुदाचेर उपचार सुरू केले, मात ते जगपाक पावले ना. ताका दुर्दैवी मरण आयलें. तर अशे तरेन गोंयांत पयलेच खेप सापडिल्लें युरेशियन ऑटर ह्या दुर्मीळ हुदाचो दुर्दैवी अंत जालो. हेच सगळ्या फाटभुंयेर प्राणीमित्र आनी अभ्यासक स्त्रिगधरा नायक हांणी चरण देसाय हांचे वांगडा केल्ली ही खाशेली भासाभास. नमस्कार, हांव स्त्रिगधरा नायक. गोमंतक टीव्हीच्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता ही कार्यावळ खाशेली कित्याक तर ताच्या फाटल्यान अशेंच एक खास कारण आसा जें सैमो मोग्यांक लागून खूब म्हत्वाचें अशें थारतलें. आनी तें कारण म्हळ्यार उद माजर, जाका आमी ऑटर्स म्हणून वळखता. हालींच आमकां एक खबर कळ्ळी की एक नवी उद माजराची प्रजाती गोंयांत सापडिल्ली आसा. ताज्या विशीं अदीक म्हायती जाणून घेवपाक लागून आमच्या सयत भासाभास करतले एनिमल स्क्वॉडाचे सदस्य चरण बाब देसाय. चरण बाब, गोमंतक टीव्हीन तुमचें स्वागत आसा. थेट मुद्द्याक हात घालता आसतना हांव तुमकां विचारूंक सोदतां की ह्याच दिसांनी आमकां अशें कळून आयलां की गोंयांत एक उद माजराची एक प्रजाती सापडल्या. सो उद माजराची ती नवीन प्रजाती बद्दल उलोवच्या पयलीं तुमी आमकां हाचो थोडो बॅकग्रावंड सांगशात की उद माजर म्हळ्यार कितें, ताजी इकोसिस्टमान कशें म्हत्व आसा, तें गोंयांत आमकां खंय सापडटा. हय, सादारण आमच्या गोंयांत जर पळयलें जाल्यार गोंयांत भितर न्हंयज जे आसा, न्हंय किंवा नदी म्हणटा आमी, रिवर्स जे आसा, त्या रिवराच्या भितर रावणारे जे मेजर प्राणी आसा जातून आमकां सगळ्यांक खबर आसा मगर. तशीच मगरी सारकोच एक कार्निवर प्राणी किंवा जो मांस खाता असो म्हणजे ऑटर, उद. गोंयांत ताका उद म्हणटा. थोडे सादारण पेडण्या वटेन गेले जाल्यार उद मांजर अशें जाता ताचें नांव. पण उद किंवा उदां ही कॉमनली सगळे जे नुस्तेकार किंवा न्हंय कडेन रावणारे जे लोक आसा तांकां हें सगळें खबर आसा. तर उद जे आसा हे उदकान एक्चुली ते रावना, उदकान हंटींग करता. मेनली रावता ते जमनीर धोलींनी रावता, पण ताजे मुख्य आहार ताजें नुस्तें असल्या कारणान, नुस्तें आसत, कुल्ल्यो आसत, हे असल्या कारणान ते उदका कडेन आसपास खंय तरी रावता. आनी हंटींग जे आसा, उदकान रावन हंटींग करप, बूड मारून नुस्तें धरप, हें तांची एक्सपर्टीज आसा. आतां गोंयांत जर पळयलें जाल्यार दोन प्रजातीची कॉमनली उदां मेळटा. एक आसा स्मूथ कोटेड ऑटर म्हणटा ताका, आनी दुसरें आसा स्मॉल क्लॉड ऑटर. हे स्मॉल क्लॉड ऑटर हे चडशे फ्रेश वॉटर ज्यो जंगली ज्यो स्ट्रिम्स म्हणटा आमी, फॉरेस्ट स्ट्रीम, जंगलांतले जे व्हाळ आसा तातूंत भितर स्मॉल क्लॉड ऑटराची नोंद जाल्ली आसा. आनी काही नदी ज्यो आसा, जशे दूधसागर, आतां दूधसागर नदी आसत किंवा म्हादय सुद्दां जी वयल्यान सादारण फ्रेश वॉटर ज्या पर्यंत पावना, म्हणजे सादारण गांजाच्या वयर, थंय कॉंग्रुएंट पॉप्युलेशन मेळटालें. म्हणजे ताजी नोंद आसा की स्मूथ कोटेड आनी स्मॉल क्लॉड हे दोनी आसा. अशें सादारण गोंयचो उदांचो हें आसा अधिवास असो. सो जशें तुमी म्हटलें की स्मूथ कोटेड आनी स्मॉल क्लाउड अशे दोन ऑटर्स आमकां हांगा गोंयांत मेळटा. आतां हे नवीन जी प्रजाती मेळ्ळ्या ती खंयची प्रजाती, आनी ह्या दोन ज्यो आमकां करंटली मेळटा गोंयांत ताज्या भितर आनी ही जी प्रजाती मेळ्ळा ताज्या भितर फरक कितें आसा? सो म्हणजे ताजो हांव एक सादारण एक मातसो बॅकग्रावंड सांगता की आमी कशें जालें की जेन्ना हे रेस्क्यू जालें, सो रेस्क्यू जालें म्हणजे कितें जालें की आमकां सादारण रातचो 3 सुमार कॉल आयलो की आमकां रस्त्यार हांगा एक उद अशें इंजर्ड मेळ्ळा. सो हांवें म्हणलें आतां रातच्या टायमार आत्तां येवन आमी कितें ट्रिटमेंट कितें करप हें जाता. सो तांणी म्हणलें की ते जगतले कशें दिसना, सकाळ पर्यंत पळोवया अशें म्हणून मागीर सकाळीं आमी गेले थंय आनी ते रेस्क्यू केले. आमी लोकल मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तांकां इन्फॉर्म केलें की आमी ताका ट्रिटमेंटा व्हरता आनी ताजो ट्रिटमेंट करपाक ट्राय केलो. सो इट वॉज व्हेरी बॅडली इंजर्ड, सिरियसली इंजर्ड आसले. इनर म्हणजे ताका इंटर्नल ब्लिडींग आशिल्लें. पूण ह्या सगळ्या हातूंत भितर आमचो नॉर्मल प्रोसिजर जो आसता तातूंत भितर आमी केलें की ताजो फोटो काडप, ताजी सायज, वेट किंवा ताजे वेगळे वेगळे जे बॉडी पार्ट्स आसा ताजो फोटो काडले
आनी आमकां कितें जालें की स्मूथ कोटेड ऑटर जे आसता हे खूब व्हडले सायजीचे आसता आनी तेच जर तुमी पळयलें की स्मॉल क्लॉड हे सामके बारीक म्हणजे काटांदर किंवा कळउंदीर ह्या सायजीचे आसता. सो दीस वॉज समवेअर मिडल की अशें आमकां केन्नाच मेळूना की फ्रेश वॉटर उदकान किंवा न्हंयेन मेळ्ळा किंवा स्ट्रिमान भितर आनी ताजी सायज मात्र मोठी आशिल्ली, वजनूय चड आशिल्लें. सो आमकां ती एक क्युरियोसिटी जाली की बाबा हे कसली वेगळी जात किंवा शेपडी जी आसा ही स्मूथ कोटेड ऑटराची फ्लॅट आसता आनी स्मॉल क्लाउड ऑटराची ही गोल आसता. सो हाजी सायज आशिल्ली स्मूथ कोटेड ऑटराची मातशी म्हणजे सामकें व्हडलें न्ही आनी शेपडी बी मात्र गोल आशिल्ली. सो मातशें कन्फ्युजन जालें. सो आमी ऑटर्सांचेर रिसर्च करता, तांकां फोटो धाडले, तांकांय मागीर हें जालो की अशें कशें जावं शकता. सो दे सेंड द फोटोज टू सामकें म्हणजे इंटरनॅशनली जे ऑटर्सांचेर काम करता तांकां फोटो पावले एंड दे कन्फर्म दॅट दीस इज अ युरेशियन ऑटर, दीस इज अ थर्ड स्पिशीज. भारतान त्या थर्ड स्पिशीची रिकॉर्ड आसा, खंय खंय आसा, इवन सगळी कडेन जाल्लो आसा. पूण गोंयान आतां पर्यंत केन्नाच म्हणजे ऑटर्सांचेर जेणी स्टडीज केल्या, कॅमेरा ट्रॅपिंग केला सगळ्या रिवर्सांचेर, तरी सुद्दां आजून पर्यंत ताजो रिकॉर्ड कोणाक मेळुनाशिल्लो. सो ऑल द इंटरनॅशनल ऑटर कम्युनिटी जी आसा दे वर ऑल्सो हॅपिली शॉक्ड. म्हणजे अशें न्ही की दे वर व्हेरी हॅपी की बाबा हें हांगा गोंयान मेळटा. आनी अशें म्हाका दिसता की आतां आमची जबाबदारी वाडटा की अशें जर युरेशियन ऑटर जर आमच्या गोंयान आसा जाल्यार ताजें हॅबिटेट खंय आसा, कितें आसा आनी तें कशें आमी. आनी मेळ्ळें इट वॉज अ बॅड लक की रोड किल जालें, कारण नेक्स्ट डे ते मेले अशें. सो व्हेरी इंट्रस्टींग आसा, बट मातशें तेजेर आतां आमकां चिंता करपाक जाय फुडें अशें. सो तुम्ही आता उल्लेख केलो की हे खंय ना खंय तरी रोड इंजर्ड मेळ्ळें तुमकां आणि बेसिकली मागीर ते इव्हेंच्युअली रोड किल जाले. सो फूल आमी ताका रोड किलूच म्हणूंक शकता. गोंयान जर अशें पळोवंक वचत जाल्यार रोड किलाच्यो ज्यो आतां सिनारियोज आसा किंवा इन्सिडंट्स आसा ते दिसान दीस वाडटना आमकां दिश्टी पडटा. सो ताज्या बद्दल म्हणजे ते सपोज आमकां रिड्यूस करपाक जाय जाल्यार आमी कितें करपाक जाय? हय, सो कारण आमी 2019 रोड किल्सांचेर गोंयान सर्वे केल्लो आनी आमचो एस्टिमेट म्हणजे आमकां जे नंबर्स मेळ्ळे ताजे वयल्यान फूल गोंयचो जर एस्टिमेट, कारण आमी एक सॅम्पल सायज घेतिल्ली एक 4-5 रोड मेजर रोड, जातून भितर एक विलेज रोड, हायवे, स्टेट डिस्ट्रिक्ट रोड, इंडस्ट्रियल रोड अशे एक 4-5 रोड घेतले आनी ताजो एस्टिमेट गोंयचो आमचो आयलो की अरावंड 35,000 ते 40,000 एनिमल्स दर वर्सा गोंयान मरता. आनी अशें जर इतलो तो नंबर आसा जाल्यार ताज्या खातीर आमी कितें करता काय अवेरनेस. सो आमच्या खातीर ते एक तकलेन आसा की आमी असो परत एकदा प्रोजेक्ट, कारण हो 2019 प्री कोरोना आशिल्लो, पोस्ट कोरोना परत खुबश्यो गोश्टी बदलले, कारण लोक खुबशे आतां आपल्या गाडयेन प्रवास करता, पब्लीक ट्रान्सपोर्टान वचप कमी जालें. सो आमी ताजेर आतां एक फुडें प्रोजेक्ट करपाक सोदता की अवेरनेस इज द म्हणजे की चडान चड जेन्ना लोक अवेर जातले आनी हॅबिटेट जे कटींग डायसेक्शन आसा ते जाता तितले अवॉयड जर जाले जाल्यार रोड किल्सांचेर म्हाका दिसता फरक पडटलो अशें. आनी दुसरें एक सांगपाचें म्हणजे रोड किल्स जाता ते सगळेच रोड किल्स जायना, ते रोड इंजर्डूय जाता. सो आमच्या गोंयान जनावरां जी वायल्ड लायफ आसा तांचे जर इंजर जाले जाल्यार देर इज नो मेकॅनिजम, नो प्लेस जेच्या खातीर ते ट्रिटमेंट जातली किंवा तांकां खूब वेळ काही काळ थंय दवरून तांचे रिहॅब जातले. वेगळे वेगळे तरेचे ट्रिटमेंट भायल्या स्टेटांनी खूब आयिल्ले आसा, पूण आजून ते गोंयान येना. आमी करपाक ट्राय करता पूण पळोवया केन्ना जाता ते अशें. सो आता तुम्ही जशें सांगलें की तुमकां युरेशियन ऑटर ही नवी एक स्पिशीज मेळ्ळी ऑटर्सांची. तांकां तुमी इंजर्ड जाल्यार ते पयल्या उपरांत रिहॅबिलिटेशन सेंटरान व्हेले किंवा हॉस्पिटलान व्हेले आसतले, पशुवैद्यकीय सेंटरान. सो अशी सेंटरां आमच्या गोंयान तितली आसा काय? आमी कॅपेबल आसा काय? म्हणजे रोड किल फाल्यां सकाळी जर तुमी जशें सांगलें की वाडल्या रोड किल, ऑब्वियसली वाडल्या. सो हे सगळे रोड किल जे वाडटा किंवा रोड इंजुरीज ज्यो वाडटा तांकां ट्रीट करपाक आमचे कडेन स्पेसिफीक अशी एरिया किंवा बरी एरिया आसा काय? सांगपाचें म्हणल्यार तशें पळोवपाक गेल्यार आमचे कडेन तशी एरिया कांयच ना. जर मेडिकल फॅसिलिटीज पळयल्यो जाल्यार आमचे कडेन डेजिग्नेटेड फूल टायम डॉक्टर्स ना, म्हणजे पशुवैद्यकीय डॉक्टर्स जे आसा ते तांकांय म्हणजे वेगळी वेगळी कामां दिल्लीं आसा. सो दे आर नॉट डेडिकेटेड फर्स्ट थिंग. सेकंडली इन्फ्रास्ट्रक्चरूय तितलो ना की बोंडला जे एनिमल हॉस्पिटल जे आसा इट इज मेनली केटर्स द एनिमल्स इन द झू. सो तांच्या खातीरूच आसा ते. भायले एनिमल्स हाडल्या जाताना न्ही, पूण नंबर ऑफ केसीस जर पळयल्यो जाल्यार दॅट इज नॉट सफिशियंट. एक दुसरें आसा की नॉर्थ गोवानूय तांचे रेस्क्यू सेंटर म्हणून आसा, बट थंय डॉक्टर ना किंवा ते केजीस आसा त्यो दे आर देर बट दे आर नॉट स्पेसिफिकली. कारण प्रत्येक जनावराक हे वेगळे केटरिंग आसा. माकड आसत जाल्यार ताका कसली केस जाय, रेप्टायल आसा जाल्यार ताका कितें जाय, ऑटर आसा जाल्यार ताका उदक जाय,
उदक आनी केज अशें जाय. सो प्रत्येक एनिमल्साची गरज ही वेगळी आसा. सो त्या प्रमाण तश्यो डेजिग्नेटेड डिझायन स्पेसिफीक केजीस किंवा असो स्पेस असो कांयच ना आमच्या गोंयान एवेलेबल अशें आसा. आनी फुडें अशें जाता की आमचे कडेन आतां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जालो. मुंबयन दर म्हयन्याक एक्झॉटीक एनिमल जे स्मगलींग जाता वायल्ड लायफाचे ताज्यो केसीस येता आनी अश्यो येता की एकदम 200-300 कासव धरता. सो रायट नाव मुंबय जे स्टेट गव्हर्मेंट आसा दे आर इक्विप्ड टू हँडल सच. कारण इतले अचानक आयल्या नंतर इतले दवरप खंय. कारण आतां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाल्या बरोबर फुडें फ्युचरान गोंयानूय अशे केसीस येतल्यो. सो आमचे कडेन सद्या तशी कांयच तयारी ना. म्हणजे आमचे चालू आसा प्रयत्न पूण सद्या तरी ह्या परिस्थितीन म्हणजे आतां तुमी म्हणटले हे ऑटर आमी खंय व्हेले. वी टूक इट टू अ प्रायवेट वेट हू इज एक्सपिरियन्स इन वायल्ड लायफ. जरी गव्हर्मेंटाचे एनिमल हजबंड्रीचे वेट्स आसा दे आर नॉट एक्सपिरियन्स्ड इन वायल्ड लायफ. कारण वायल्ड लायफान कितें जाता रेप्टायल्स आसा, बर्ड्स आसा, मॅमल्स आसा. सो इट इज अ वेरीड एनिमल स्पिशीस जांकां मागीर तांकां एक्सपिरियन्स ना. सो दे कॅनॉट ट्रीट. तांची चूक ना तातूंत. सो वायल्ड लायफाचो एक्सपिरियन्स आसलेले वेट आसलेल्यो जागाय आमकां जाय अशें आसा. सो बेजिकली आता तशें पळोवंक वचत जाल्यार जे 3 उदां आसा भारतान हय. ती तिनाची तिनाय तिगूय गोंयांत मेळटा. गोंयान मेळटा. पण हे कोणाक खबरूच नाशिल्ली. हय. आता ताचें कारण म्हटल्यार मे बी हांगासर रिसर्च कमी जाता आसतलो. सो रिसर्च फॅसिलिटी गोंयान कश्यो आसा आनी त्यो वाडोवपाची गरज आसा जाल्यार ताच्या बद्दल कितें सांगतले? रिसर्च फॅसिलिटी म्हणजे कशें आसा की प्रायवेट रिसर्च करता कोण कोण म्हणजे जो इट इज फंडेड बाय इंटरनॅशनल एजन्सीज फंडींग एजन्सीज करता. पूण गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड रिसर्च असो आत्तां तरी काय सद्या जायना. फॉरेस्ट चे जे रिसर्च कॉर्पोरेशन आसा म्हणजे तांची एक बॉडी आसा जी रिसर्च आतां फंडींग करता. सो ते चालू जाले थोडे थोडे करप. म्हणजे बर्ड्सांचेर आतां रिसर्च चालू जाला. गोवा बर्ड एटलास जालो. काम हळूहळू सुरू जाता. पूण तशें रिसर्च ओरिएंटेड गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा तो तसो रिसर्च ओरिएंटेड थोडे ग्रांट्स किंवा थोडे प्रोजेक्ट्स दिता. ओके बट ताकाय बी कशें आसा की फूल सपोर्ट गव्हर्मेंटाचो ना असो. कारण गोवा बायोडायवर्सिटी ऑटोनॉमस तांची वेगळी बॉडी आसा तांचे प्रोजेक्ट्स आसा. सो बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा तो बरें काम करता सद्या की रिसर्च हातूंत भितर म्हणजे पंचायतींक घेवन. सो म्हाका कितें दिसता की रिसर्च जसो जाय तसो सिटीजन सायन्स रिसर्चूय जाय की लोकांक घेवन रिसर्च करपाक जाय. कारण लोकांक जे खबर आसता गांवच्या लोकांक ते भायर कोणाकूच तितलें नॉलेज नासता. सो तांकां घेवन पंचायत लेवलाचेर जर BMC आनी हेजेर जालें जाल्यार ताजो चड फायदो जावंक शकता अशें. आता हे जे युरेशियन ऑटर मेळ्ळा तें शेड्यूल 1 पडटा म्हणजे इक्विवलंट टू टायगर. सो ताजे जे IUCN स्टेटस आसा सद्या तो कितें आसा? हय म्हणजे तो आत्तां जो आसा तो म्हणजे ताजे तशें ते एंडेंजर्ड किंवा क्रिटिकली वल्नरेबल अशें आसा. कारण ताजो स्टडीज ताजे बद्दल कमी जाल्ली आसा. सो आमकां आतां म्हाका दिसता की जबाबदारी वाडटा खूब गोंयची की 3 ऑटर्स मेळटा. आनी तुमी जर विचार केलो जाल्यार वॉटर बॉडीज जे उदक आसा इट इज अ लायफ लायन ऑफ एनी प्लेस. ताजेर आमी जगता तशेंच. आनी दीज एनिमल्स जातून क्रोकोडायल्स आसात उदां आसा दे कीप दीस वॉटर बॉडी प्युअर. म्हणजे तातूंत भितर तांचे जो मेन रोल आसा जर तुमी म्हणले व्हडले सायंटिफीक गोश्टींनी ना वचता आमी जर लेमॅन भाशेन पळयले जाल्यार ते रिवर्स जे आसा स्वच्छ दवरता. एक म्हणजे डिसीज फीश खाता. ओके जनावर जर कांठार खंय मेले जाल्यार तेजे स्कॅवेंजिंगूय हे ऑटर्स करता. आनी तातूंत भितर तांचें अशें आसता की ते उदकान केन्नाच तांचे स्कॅट्स तांचे जे हागप आसा ते उदकान जायना ते बँक्सांचेर जाता. सो जे बँक्स ऑफ द रिवर आसा हे सुपीक करप काम हे तांचो मेजर पार्ट आसा. जातूंत भितर ते न्युट्रियंट्स जे आसा सॉयल न्युट्रियंट्स हाजे जे बरें करप हें एक काम व्हडलें आसा. सो म्हाका अशें दिसता की जर फुडें आमकां जर निवळ उदक गोंयांत जर आमकां स्वताक पिवपाक जाय जाल्यार ही जनावरां आमकां वाचोवपाकूच जाय. तांचो हॅबिटेटूय वाचोवपाक जाय अशें. सो खंय ना खंय तरी युरेशियन ऑटर ही न्यू स्पिसीज हांगासर ऍड जाल्ल्या कारणान गोंयची जैवविविधता कितली समृद्ध आसा ही आमकां दिसून येता. पण ताज्याच वांगडा हे जे ऑटर आमकां मेळ्ळे ते इंज्युअर्ड स्थितीन मेळ्ळे. खंय ना खंय तरी ते रोड किल जाली. ही एक खूब दुख्खद अशी घटना आसा. सो कितें करपाक जाय म्हणजे लोकल्सांनी कशे तरेन इनवॉल्वमेंट दाखोवपाक जाय किंवा स्टेट गव्हर्मेंटान कशे तरेन इनवॉल्वमेंट दाखोवन हांकां वाचोवपाक जाय अशें तुमकां दिसता? सो म्हाका एक दिसता कितें जेन्ना आमी हे फोटोज शेअर केले तेन्ना आमी काही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे थंय गार्ड आसा जे लोकल फॉरेस्टर्स आसा तांचे कडेन केले. तांणी थोड्या लोकां कडेन शेअर केले हे फोटोज. तेन्ना तेंच्या लक्षांत आयलें की लोकांनी हे पळयलां. जेन्ना ते खंय तरी कुल्ल्यो धरपाक गेल्या आनी कित्याक गेला दे हॅव सीन आनी दे नो द डिफरन्स. मागीर ते म्हणटात तें बारीक आसता तें उंदीर कशें कोळ उंदीर कशें बारीक उद म्हणटा हें मातशें व्हडलें आसता म्हणटा अशें. आनी दे हॅव सीन दॅट म्हणजे आतां म्हाका तर अशें आसा की दॅट रगाडा रिवर
म्हणजे जी तांबडी सुर्लाच्यान साकोडेच्यान अशी येवन मागीर ती म्हादईक मेळटा, त्या न्हंयन देर कॅन म्हणजे पॉसिबिलिटी आसा, कारण हे साकोर्डा रगाडा न्हंयक जोडणारीच हो स्ट्रीम आसा. सो तातूंत भितर अशें जर फुडें स्टडी जाली जाल्यार आमकां मेळूं शकता की तिनूय वॉटर पॉप्युलेशन त्या एकाच न्हंयन आसा कॉन्ग्रेंट, इट इज अ व्हेरी रेअर इव्हेंट. अशें आसूं शकता अशें एक म्हाका, इट इज अ पॉसिबिलिटी. पूण लोकांनी हें मान्य केलां की हें असलें आमी पळयलां म्हणून हांगा. सो ताका लागून हांव म्हणटा न्ही की रिसर्चर एक वेळ आमी सगळी कडेन पावना, पूण लोक ज्या जाग्यार पावता थंय लोकांनी वेगळ्यो वेगळ्यो अश्यो रेअर गोश्टी पळयल्या आसत जे आमकां खबर ना. सो लोकांक घेवन हें करचें पडटलें अशें. तर हे आशिल्ले एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचे सदस्य बाब चरण देसाय. तांणी आमकां सांगलें की भारतांत जी तिनूय प्रकारची उदां मेळटा ती आतां गोंयान हांगासर आमकां दिसून येयल्या. एक म्हटल्यार स्मॉल क्लाउड ऑटर, दुसरें म्हटल्यार स्मूथ कोटेड ऑटर, आनी तिसरें आतां आमकां जें मेळ्ळा तें युरेशियन ऑटर. सो हाजे वांगडा आमी हांगासर थांबता. चरण बाब, तुमी आमकां इतलें इन्फॉर्मेशन दिलें ताचे बद्दल देव बरें करूं. नमस्कार.